नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. मडगांव कोलवा रोडार बुधवारा सकाळी सीएनजी गॅस लिकेजीची घडणूक. सीएनजी वरपी गाडयेंतल्यान गॅस लिकेज जाता म्हूण म्हायती मेळटाच उजो पालोप दळान सुवातेर धांव घेवन लिकेज बंद केली. मंगळारा राती सावन गोंयांत परतीच्या पावसाचो धुमाकूळ. मोठो गडगड मारून पावसान पुराय राज्यांक झोडून काडले. लोकसभा आनी विधानसभेत बायलांक 33% आरक्षणाचो कायदो संसदेत पास जाला. केंद्राकडच्यान कायदो ताकतिकेन पास करपाचे निर्देश आयिल्ले ना. गरज पडल्यार खासा अधिवेशन घेतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. थारायिल्ले प्रमाण जेन्ना अधिवेशन जाता तेन्ना गोंय सरकार निर्णय घेतलो. मात मदीं निर्देश आयल्यार ते प्रमाण खंय प्रक्रिया जातली. में बिल पास किया था. अभी गोवा में स्पेशल सेशन रखने का जरूरी है सर. मुझे लगता है एट प्रेजेंट लोकसभा और राज्यसभा में जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, जब एट प्रेजेंट तो वहाँ से अर्जेंसी में कुछ आया नहीं है. जैसे कि जीएसटी के वक्त अर्जेंसी में मैंने बताया था कि आप पास करके भेज दो. मुझे लगता है डेट से पहले अलग कंप्लीट डिलिमिटेशंस और बाकी सब कुछ प्रोसीजर भी है. जब हमारा खुद का सेशन रहेगा तब हम उसको जो पास करना रहेगा यहाँ का वुमेन रिजर्वेशन वो पास करके भेज देंगे. इसके बीच में समझो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वैसा कुछ प्रपोजल आया, जल्दी बिल पास करके भेजना है तो जल्दी सेशन लेके भेज देंगे. मजगती विरोधी पक्षनेतो युरी म्हणटा हे एक जुमला. अरे ते लोकांक फटोवपाचो प्रयत्न जाला. आमगेले खासदारान सांगिल्ले ते भाशेन, सार्जिनान सांगिल्ले ते भाशेन दे आर नॉट सिरियस अबाउट women reservation. If they were serious, it has to be implemented now in 2024. Why can't it be implemented? They should work out whatever is legally possible. The Indian National Congress or the India Alliance has openly supported them. Everyone has welcomed it, so we welcome it. So let it be implemented now in 24. Something that is going to happen, or a hypothetical thing that will happen in 29, pertaining to the census, pertaining to several other delimitation, all these things. ये जे भारतीय जुमला पार्टीचे आणि एक जुमला. केरी आणि सावयवेरे वाठारांतल्या शाळांनी मिड डे मिलात किडे सापडले. फोंडेची एडीआय अमिता तळावलेकर म्हणटा 4 शाळांतल्यान कागाळी आयल्यात. कारवाय सुरू केल्या. म्हायती मेळटनाच एफडीएन जेवण करपी सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या रांदचे कुडीचें इन्स्पेक्शन केलां. हे आदी खंय मिड डे मील करतल्यांकडच्यान अशें केन्नाच घडूंक ना. तशें हांवें त्या बरोबर रोखडेंच हांवें म्हज्या हायर ऑफिसराक इन्फॉर्म केलें आनीक ताचेर एक्शन म्हणून हायर ऑफिसरांनी आमचे रोखडेच एफडीएक इन्फॉर्म करून आमकां एफडीए धाडली हांगा. आनी ताचे नुसार हांवें तांकां सॅम्पल दिलो आनी तांच्या बरोबर एलोंग वीथ तांगेले किचनाक हें दिली वचून आनीक एफडीएच्या ऑफिशियल्सांनी तांकां रिपोर्ट करपाक सांगला. जवळ जवळ 1-2-4 स्कुलांनी केल्लो आमकां कॉन्टेक्ट. बाकी कारण एकदां कळ्ळें की ना आमी रोखडेच हांव एक्शन घेता म्हणटकूच तांणी बाकीच्यांनी म्हाका तशें हें करून दिलें. जवळ जवळ 4 स्कुलांनी तांकां कंप्लेंट केल्या की आयज जे मिड डे मील जे सप्लाय केल्लें तितून तांकां किडे मेळ्ळे म्हणून. सो इमिडिएट जी एडीआय आहा तिणें ते सॅम्पल घेतले. सॅम्पल घेवन तिणें आपल्या हायर ऑथॉरिटीक कळयलें आनी हायर ऑथॉरिटीन एफडीएक कळयलें आनी एफडीएन एलोंग वीथ एडीआय जी हे जे मिड डे मील सप्लाय करता हे खंय तयार करता थंय वचून तेंच्यांनी ती तपासणी केली आनी थंयचे परिसर सगळो पळयलो आनी तो रिपोर्ट एफडीएन तेंचे कडेन आतां मागला. अवेटींग आसा आनी जे सेल्फ हेल्प ग्रूप आनी जे मिड डे मील हे तयार केल्ले आसा तेंचेर कारवाई करपाक तेणी ऑलरेडी तेंच्यांनी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. पुणेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. नावेली चर्ची लागसार झाड पडून आवय सोंपली. ओडिलिया मास्केरेनस धुवे बरोबर 2 व्हिलरीन वताली. नावेले पावंक तांचेर झाड पडलें. दोगांकूय मडगांवां जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेली. थंय ओडिलिया गेली. फायर ब्रिगेडीन झाड कापून रस्तो क्लियर केलो. थळावे म्हणटात हायवे कुशीकची झाडां मारपाची मागणी कितले फावटच केल्या प्रशासनाक पडिल्लें ना. नावेली इगोजी लागीं एक मारेकार उपसयोग जालो. सारजोराची एक आवय आनी धूव इगोजी कुशान रस्त्या वेल्यान जेन्ना पासार जाताली तेन्ना अकस्मात एक झाड तांचेर पडलें. तातूंत ओतिलिया मास्कारेनस 50 आनी 9 वर्सांची बायलेक मरण आयलें आनी तिची धूव लतिशा मास्कारेनस 29 वर्सांची हिका
इंजरीज जाल्यात आनी तिका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान एडमीट केल्यात. कितल्यांक सुमार जाला इन्सिडंट? 9:45 सुमार. कशी वयताली ती? ती सारजराजून अशी वताली, मडगांव वताली. स्कूटर घेवन? वांगडा कोण आशिल्ली तिच्या? फाटल्यान तेगे चेडू आशिल्ले. ती मेली? ती गेली ऑन द स्पॉट? कॉलेज भुरगे आशिल्ले तेगे चेडू आशिल्ले, ते ऑन द स्पॉट गेली न्ही. बायल मनीस गेली. तुम्ही हेजे पयलीं कंप्लेंट केल्ली काय न्हू? ह्या झाडाक गेले नाशिल्ले आमी. ह्या झाडाक खरें पंचायतीन पळोवपा जाय न्ही. 80 इयर्स बॅक मरे आमी जावची पयलींची झाडां ही. आमी हांगा फाल्यां समज घराचेर पडले, ही म्हगे ल्हान भुरगीं आसा जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोण तरी घेवपाकूच जाय न्ही हांगा. तो कंप्लेन सोल पेपराचेर हाडय. आज हो सकाळ हांव तेन्ना इन्सिडेंट चोयला ती बायल सासवराची ती पळ जे पळ मेल्या हे डायरेक्ट नेग्लिजंट कलेक्टर PWD एंड फॉरेस्ट ही तेका लागून मेल्या. आनी हेंचेर आमचो प्रमोद सावंत कसो एक्शन घेवपा ना, कित्याक तेगे ऑफिसाचेर तो तेका प्रोटेक्ट करतलो. हेंचेर ऑफेन्स रजिस्टर करपाचें, कित्याक हेंगे नेग्लिजन्साचेर ती मेल्या. कित्याक कंप्लेन दिला असो मेल्या. ते कंप्लेन दिला इट इज नॉट ब्रॉट टू माय नोटीस म्हणपाक शकना. कन्सर्न कंप्लेन आहे नाल्यार हांव मुगे दाखोवपाक शकता. मुगो 5 ते 6 कंप्लेन आहे इनवर्ट जाल्ल्यो. प्रेसाक येयली, मिडियाक येयल्यो, सगळी कंप्लेन आहाय. जाल्यार हो गव्हर्मेंट ही झाड कित्याक करतना ते कोणाक कांय खबर ना. हेजेर तूं परतो कोर्टाक हांव हेजेर हायकोर्टान बी वयतलो आनी फाल्यां फॉर्मल कंप्लेन फायल करतलो कलेक्टर PWD हेजेर. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावेडस. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सारक्यो सुविधा ना. 10 दिसां भितर आरोग्य मंत्र्यान हॉस्पिटल जाग्यार घालपा खातीर प्लान दाखोवचो. ना जाल्यार दर दिसा धरण्यार बसतले म्हूण फातोड्डेच्या आमदाराचो अल्टिमेटम. विजयाची गोवा फॉरवर्डाच्या फुडारी कार्यकर्त्यांक घेवन दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाक सरप्रायज विजीट. सरकार हॉस्पिटल खंय प्रायव्हेट प्लेयरांक दिवंक सोदता. दिसान दर सरकार एक क्लियर कट प्लॅन घेवन लोकां फुडें येना. आमी कशें ICU ऑन करतले, कशें ट्रॉमा खातीर फॅसिलिटी आसतली, हें जर सरकार येना जाल्यार आमी सगळे पक्ष एक जावन आमी हो हॉस्पिटल हो इशू घेवन सावथ गोवा हालयतले. वर्क इन कोऑर्डिनेशन विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू सी दॅट सावथ गोवा पीपल गेट जस्टिस इन विदिन 15 days if they don't come out with a clear solution. Today what we have observed that infrastructure आसा, पूण इन्फ्रास्ट्रक्चर आसून सरकार ते इम्प्लिमेंट म्हळ्यार ते वर्किंग कंडिशनान दवरना. with a plan to hand this entire hospital over to some private party. This may be the intention. If the government is not having this intention, they should make everything operational. Within 15 days, they should have a plan. I am writing a letter to the Chief Secretary. I will send the copies of which to each one of you. Chief Secretary, because he is the functional administrative head of the government. Vishwajit Rane is Health Minister. Whether he takes note of this or not, I don't know. But एक बात तुका तकलेन दवर, ह्या हॉस्पिटलाचेर 15 दिसाचे फुडें जर दुर्लक्ष सरकार करता जाल्यार सरकारची दिवाळी बरी तितली बरी जावची ना. IITक जाय तशी सुवात फायनल जाली. सांग्यार 10 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन मेळ्ळ्या म्हूण सांगेचो आमदार मंत्री सुभाष फळदेसाय उलयलो. म्हयन्या भितर मुख्यमंत्री सावंत अधिकृत घोशणा करतलो म्हूण सुभाष उलयला. आदी थारायिल्लो जागो पावना जाल्यार आतां IIT खंय दुसरी सुवात. IIT चे आमी ऑलमोस्ट इट इज इन द फायनल स्टेज नाव अँड आमच्या बाकीचे जी यंत्रणा आसा ती कामाक लागलेली आसा. ओनली एट एनी पॉयंट ऑफ टायम द डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम ऑफिशियल डिक्लेरेशन विल कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑर द गव्हर्मेंट. माननीय मुख्यमंत्री तेजे हें करपाक केन्ना पर्यंत. नो इट इज I think within this month. ना पयलींची लँड आशिल्ली ती सफिशियंट लँड नाशिल्ली. A huge of that was non-development slope, a mountain. So that's why the IIT people rejected it. It was not because the people have objected. The IIT site selection committee has rejected because it was not sufficient. We have seen a land of 10 lakh square meters of area. Government is trying to get a minimum land. आमी तातूंत भितर नेगोशिएट करतात काय न्ही. लँडाचें फायनलायझेशन जाल्लें आसा. गव्हर्मेंट विल गो अहेड विथ द 10 lakh square meters of land. ह्यो एक ल्हानसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पोर्तुगीज डॉक्युमेंट ट्रान्सलेट करूंक पुराभिलेख खात्यान 15 ट्रान्सलेटरांची नेमणूक केल्या म्हूण मंत्री फळदेसायची म्हायती.
ट्रान्सलेशनाक एके पेजीक 350 रुपया फी दवरल्या. पुरातन आनी पुराभिलेख खात्यान ऑनलायन पोर्तुगीज ट्रान्सलेशन सर्व्हिस सुरू केल्या. मजगती खात्यान डॉक्टर नारायण पिसुर्लेकर रिसर्च फेलोशिप आनी मुख्यमंत्री पुराभिलेख प्रकाशन स्किमी लॉन्च केल्यो. Everybody used to come in the department archives and they used to take their documents and मागीर ते भायर वताले in search of the Portuguese translator आनी कोणाक वाटेर मेळटा ताका धरून ते ट्रान्सलेट करून घेताले. हाव ऑथेंटीक वी डू नॉट नो अँड दॅट दोज वेर बीन प्रेजेंटेड टू दी कोर्ट. ताचे खातीर आमी एक स्कीम केली की आमचे भितरले जे कोणाकय पोर्तुगीज ट्रान्सलेटर जावपाक जाय आनी आमी तांकां एम्पॅनल्ड करतले विदावट म्हणजे तांचे जे खर्च आसा त्याचेरय मर्यादा हाडून पर पेज 350 रुपीज एक युनिफॉर्म फीज तांकां करून जे पब्लिकाक त्रास जावचे ना आनी टायम बाउंड सर्वीस तांकां मेळटली आनी तांकां खंय तरी कोणाच्या फाटल्यान सर्च करपाक वचचें पडचें ना हें फॅसिलिटेट करपा खातीर आमी ओपन केले आनी ताचे नंतर आमी इनवायट केले तांचे कडच्यान एप्लिकेशन्स अँड ऑल दोज हू अप्लायड देर अँड वी कंडक्टेड द एग्जामिनेशन. आमी तांची परीक्षा घेतली आनी परीक्षेंतल्यान जे क्वॉलिफाय जाल्ले आसात ते 15 ट्रान्सलेटर ऑफिशियली आमी एम्पॅनल्ड केल्ले आसात. आमकां सगळ्यांक खबर आसा की डॉक्टर पांडुरंग पिसुर्लेकर रिसर्च फेलोशीप ही अत्यंत आवश्यक आशिल्ली. सो 2 फेलोशीप आसा, एक ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप आनी एक सिनियर रिसर्च फेलोशीप. ज्युनियर रिसर्च फेलोशीप वील हॅव 20 months agreement with us. He will be paid 25,000 per month. Okay. आणि सिनियर रिसर्च फेलोशीप आसा ताका ताजे क्वॉलिफिकेशन्स बी आसतली तातूंतल्यान तांकां 40,000 रुपीज पर मंथ. G20 वेळार तयार केल्ल्या गोवा रोड मॅपा प्रमाण ग्रीन ट्युरिझम कशे तरेन चालीक लावप ताचेर लक्ष दितले. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे वर्ल्ड ट्युरिझम दिसाचे फाटभुंयेर उलयलो. शेकवाल्यांक कोण तरी पिनी मारता, विस्वासात घेना म्हूण तांची कागाळ आसताली. हे फावट पॉलिसी करतना ओव्हर कॉन्फिडन्सात घेतले तरी खंय नवे इश्यू. ग्रीन टुरिझम म्हणटकर वी कॅन ऑल्सो से इट्स लायक अ सस्टेनेबल मोड ऑफ टुरिझम, इको टुरिझम, which refers to a responsible and environmental friendly approach to travel and tourism. हातून समज हांवें एक सादें एग्जाम्पल समज घेवन सांगलें जाल्यार एक भुरग्याक समज सांगतालो कसो सांगतालो आशिल्लो जाल्यार ग्रीन टुरिझम इज लायक गोईंग फॉर ऑन अ स्पेशल एडवेंचर वेर वी कॅन हॅव लॉट्स ऑफ फन बट वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी टेक केअर ऑफ मदर अर्थ अँड द प्लेसीस वी विजीट. इट्स लायक बीइंग द सुपर हिरो ऑफ द प्लॅनेट. वी कांट मेक अ मेस, वी डोंट वेस्ट एनीथिंग and we are really nice to the people who live there. ताज्या खातीर in this particular manner we can keep the earth happy and beautiful for a long time so that the generation next can also have fun and have adventures too. ते तुम्ही शेकवाल्यांक विचारपाक जाय. सरकार दे वेर ऑन रिकॉर्ड की फर्स्ट टायम सरकार 8 फाटी बसलो, डिरेक्टर म्हाका दिसता 5-6 फाटी बसलो, हांव 3-4 फाटी कमीच कमी बसलां. अदर दॅन गिवींग दॅम पर्सनल हियरिंग्स टू देअर इश्यूज, देअर रिप्रेझेंटेशन्स सगळे दे एवरी टायम आय एम व्हेरी क्लियर दीस टायम. एवरी टायम दे कम विथ अ लायन की आमकां कॉन्फिडन्सान घेना, आमी ह्या फाटी ओवर कॉन्फिडन्सान घेतला आमकां. वी हॅव गिवन दॅम एवरी सॉर्ट ऑफ सपोर्ट एंड टेकन इनपुट्स एंड इफ देर आर the problem is when we are sitting for discussions, if they have had issues they should discuss it. तांणी 18 to 60 काढली, आमी बसले, आमी इशू क्लियर केलो. आतां एवरी टायम तुमी वतले तुमकां कोण खंय तरी खुजली घालतलो कितें आसता इन शेक्स कोस्टल MLAs खूब भानगडी आसता त्यो. सो फॉर मी टू टॉक ऑन दीस लायन्स विल नॉट बी एप्रोप्रिएट. द शेक पॉलिसी विल बी एन्श्योर दॅट इट इज व्हेरी क्लियर टू वॉट वी हॅव डिस्कस्ड. They have to be the CM if they think their tourism has not done the right thing. But as tourism department is concerned, we very well know that we have discussed with them and come with the policy to what it is. मजगती TTAG, SKL आणि गोंय टुरिझमा वतीन जावणदारांची फाल्यां बसका दवरल्या. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. मावळिंग्यात 3 वर्सां भितर इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियम करप शक्य, GCA सांगता. मावळिंगेची सुवात व्यवस्थीत आशिल्ल्यान काम करप सोपें. धारगळे क्रिकेट स्टेडियम करूंक गेल्यार मात काम पुराय करूंक वेळ लागतलो. मावळिंगेचे सुवातीची कन्सल्टंटान पळोवणी केल्या. विरोध करपी 10 वर्सां खंय आशिल्ले काय म्हूण सचिव रोहनाचो प्रस्न. जो मावळिंगी जी जागा आसा ती आमची मालकीची आसा. आमी थंय एक व्हडलो एमावंट दिवन आमी ती विकत घेतलेली जागा आसा. सो
फाल्यां सकाळीं कितें तो म्हणजे आमचो BCCI कडल्यान आमकां जो ग्रांट येता पयशे आमी आमकां वॉटेवर जे पयशे आमी दिवन जो जागो विकत घेतला तो खंय तरी वेस्ट वचपाक नाका, तो असो पडंग असो पडून उरपाक नाका आनी हें म्हजें मत आसा. आनी थंय जावप एक म्हाजे खातीर इम्पॉर्टंट आसा आनी सगळ्या आमचे मॅनेजींग कमिटी खातीर इम्पॉर्टंट आसा. कित्याक थंय काम आमकां दिसता की काम थंय आमकां रोखडें चालू करपाक मेळटलें. म्हळ्यार सपोज सरकारान जर आमकां बरो हेल्प केलो आनी अप्रुवल जर आमकां टायमार दिली जाल्यार आमी विदीन मंथ ऑर 2 months वी कॅन स्टार्ट द वर्क इन मावळिंगे. वेरीन धारगळे जो आसा थंय मातशें लँड डेव्हलपमेंट करपाक लागून आनी बाकीचे खुबश्यो गोश्टी आसा, हाय टेन्शन वायरी आसा त्यो शिफ्टिंग करपाक लागून खुबश्यो गोश्टी आसा. तितून साहजीक म्हाका दिसता नाच मायर 1.5 ते 2 वर्सां वतलीं अशें. फाटीं मावळिंगे एक इश्यू जाल्लो. आतां लोक कोणी असो उबो रावतलो आनी म्हणटलो की हें सारकें करूं ना तें सारकें करूं ना. सरकारान जेन्ना आमी रजिस्ट्रान वचून सेल डीड करता, एक्झिक्यूट करता, सो ते खंय तरी चॅलेंज करप अशें खंय तरी कोण 4 लोकांक एकटीन करून हें कित पर्यंत सारकें हें लोकांनी चिंतपाक जाय. इनफॅक्ट आमी ड्यू प्रोसिजर सगळो करून बरे लॉयर्स हायर करून दोनी पार्टीचे जेंचे कडल्यान आमी घेतले आनी तांचे लॉयर्स, आमचे गोवा क्रिकेट असोसिएशनाचे लॉयर्स, आमची लिगल टीम बसून तो जागो आमी विकत घेतिल्लो. आनी हो विकत आयज आनी काल घेवन आशिल्लो. हाका घेतलेल्या 9-10 वर्सां जालीं. सो 10 वर्सां पर्यंत हे लोक खंय आशिल्ले होय एक प्रश्न आसा. जर मावळिंगे जर करता सिन्स इट इज अ ओपन सारकी प्लेन लँड आसा जाल्यार तो मॅक्झिमम आमकां सगळे जर लिगल सगळे जर डॉक्युमेंट लिगल बीन सगळे बसले जाल्यार इट इज अरावंड 2 to 3 years हेजे भितून जावपा जाय तो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर सध्या GMCत एडमीट. सोमारा ताची भलायकी मातशी हाल्ली म्हूण ताका GMCत शिफ्ट केल्लो. सध्या ताची भलायकी स्टेबल आसा म्हूण मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाक सांगला. मुख्यमंत्री ताची GMCत वासपूस करून आयलो. बाब सुदीन ढवळीकर हे ल्हानसो ताका मातसो बरो नाशिल्लो म्हणून GMCन एडमीट आहा. तांची कंडिशन्स एकदम बरी आहा. काल हांव स्वता पर्सनली वचून पळोवन आयला. तांची फॅमिली आनी ते सगळे बरोबर आमचे GMCचे डॉक्टर सगळी तांची काळजी घेता. कांयच अशी चिंता करी सारकें कारण ना. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.